ती खरीच हांगासर खूप ल्हान आसली. पावसान बीन आमकां खूप प्रॉब्लेम जाताले आमच्या सड्यावयल्या लोकांक. हांगासर लक्ष्मीनारायण देवळाच्या कमिटीन आमकां हो स्पेस दिवन खूप हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार हेंच्यांनी बी आमकां खूप सपोर्ट केल्लो आहा ही डिस्पेन्सरी बांदून दिवपाक. सो तेंचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सड्यावयल्या लोकांनी हांगासर येवन हेचो खूप लाभ घेवचो हीच म्हाजी विनंती आहा. हो आमच्या आमदाराचो सारको काळजाचो लागिल्लो सब्जेक्ट. सो त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें येवपाचो आसा म्हणून. पयलीं RMD ही आमची एक ल्हान जागो फुडेंच आसलें, पण आतां तेंच्या आदारान आमी हांगा आतां व्हडलो फॅसिलिटी व्हडली सर्वीस हांगा दिवपाची थरयल्ली आसा. जशें आमच्या हेल्थ ऑफिसरान सांगलां ते इंजेक्शन जे IV सलायन जे डे केअर सर्वीस जे कितें दिवपाची आसा तेका हांगा जाय तो जागो आमकां मेळटलो. सो आमदाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमी जागो पयलीं खूब सोदलेले, पण आमदाराच्या आदारान आमी आतां हांगा ही RMD आयज सुरू केलेली आसा. आमचे MLA शंकर वामणकर हेका आमी धन्यवाद म्हणटा, जे हे प्रिमायसी खातीर ताणें जितलो आमकां हेल्प केलो आनी जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयांच्यान कितें कितें आमकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी खातीर तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक थंय पावसान बी उबे रावताले आनी आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोंक मेळना, लोक पावसान भिजता आनी तशें ते चॅकअपाक येता. आनी म्हाकाय तें बरें दिसनासलें. आनी आमची मॅडम सातार्डेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून. आनी ही प्रिमायसी आमची ऑलमोस्ट एक मोडकळी कशें येयलेले आनी आमी भटजी आमकां हांगासर रावना आमी भटजी दुसरे कडेन शिफ्ट केला. म्हाज्या मनान येयलें की आमी हांगासर जे लोकांच्या कल्याणा खातीर लोकांच्या भलायके खातीर आमी जर हे प्रिमायसीस जर रिनोवेट करून दिलें आनी आमी आमदाराक लागीं उलयलें, आमदारान आमकां पयलींच सांगलें तुमी गो हेड, हांवें आपल्या चितलो हेल्प जाता करतलो म्हणून. आनी आमदार आमकां खंयच्याय गोश्टीन आनी जे आमी जे प्रोजेक्ट घेतात देवळाचे आमी प्रोजेक्ट घेतात ते लोकांच्या कल्याणा खातीर घेतात, लोकांक तितलो यूज जातलो. आज आमच्या हांगासर पयलें एक 8 दिसा फाटीं तुमी पळयलां आसतलें जे आमचो आतां हांगा एक डोम येवपाचो आसा. तो डोम आतां आमच्या खातीर यूज न्हू, पण ते सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. जी कोणाक कलाकार आसा तांकां जाय ते थिंगासर यूज करपाक म्हटल्यार तो आमचो जो स्टेज आनी जो डोम आसा ताचो युजफुलनेस जातलो. तशीच ह्या डॉक्टरांचे सुद्दां खूपान खूब आमी धन्यवाद म्हणटा. जेन्ना जेन्ना आमकां कितें सर्वीस जाय पडटा तेन्ना आमी तेंच्या लागीं उलयता, तांकां आमी साथ घालता आनी तेन्ना ते आमकां हेल्प करता. आमची पहिली जी RMD आसलेली ती एक खूब बारीक जाग्यार आसलेली आनी सगळ्यांचो ट्रस्ट पेशंटाक जातालो, कित्याक थिंगा बसपाक जागो नासलेलो, सगळे पेशंट वतान उबे रावताले अशी परिस्थिती आसलेली. आनी आमी कमिटीक रिक्वेस्ट सुद्दां केलेलो आनी तेमी आमकां सांगलेले की एक बरो जागो करून आमी तुमकां दितले. थोडो टायम गेलो, आमी खूब सोदले, प्रयत्न केलो, सगळ्यांच्या दारान गेले, बट जावंक ना. आनी ही गोश्ट आमच्या आमदारान आयकली आनी त्याच बरोबर कमिटीक तशें आश्वासन दिवपाक लायलें की बाबा आमकां तुमी एक बरो जागो दितले म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे आतां ह्यो एक व्हडलो जागो जालोलो ज्या जाग्यार पेशंटाकूच न्हू भायर घेता तांकां बसपाक सुद्दां खूब जागो व्हडलो आसा. From the previous place which was a shop and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested and there was no place to sit and all that. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Murmugaon. This place was given to us by them for the rental basis and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy, then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus we'll be arranging 2 beds where emergency any medicines and drips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether we'll be having the facilities of blood tests like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here. And any camps, any immunization we can give in this place which will be beneficial. तिचे आज इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूबच धाकटी आसलेली. म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू MLA जालेले तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक, कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी. लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले, पण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी आसल्या कारणान ते खंय जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे. मुरगांवा भितर स्पेशली सड्याचे जी आमची RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पयली जी आसलेली ती तुमी पळयताली की थंयसर धाकटे अशे शॉपा भितर ही चलताली आनी थंयसर खुबशी
अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी तेजे तांकां जागो नासलो इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो धाकटी वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराचे ते चलताले थंयसर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड इन दीस प्रिमायसीस एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू अवर देवस्थान लक्ष्मी नारायण कमिटी who has given this premises for rural medical dispensary. So त्यांचा अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची जी तेंच्यांनी हो आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जाग्याचेर केल्ली आसा. OPD आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे बेड्स ऑलरेडी येयलेले आसा ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट सारकें जाता. तेच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सेलायन लावपाक पडलो सुद्दां जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी एक बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा. हेच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतलें आसा कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो. आमचे नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो जाल्लो आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी हेजें फावंडेशन आमी घालतले जे आमच्या सड्याच्या भागाचेर आमी फिक्स केल्लो आसा.